सिवरेज प्रॉब्लम खऱ्यांनीच व्हडलो प्रॉब्लम आहा. आमी इन्स्पेक्शनां करता, लोक आयकता, पूण आफ्टर 8 days ते आसलेले ते परते सुरू जाता हेंचे, कांय ते करिना. एक्चुअली सिवरेज प्रॉब्लम लोकांचेर डिपेंड आहा, लोकांनी अंडरस्टँड जावंक जाय. आनी जे लोक रेंटाक दिता, जे मायग्रंट्सांक आनी कोणाक, चडशे गोवन आसता, मायग्रंट आसता हितून, तेंच्यांनी सांगूंक जाय रेंट घेता आनी ते सिवरेज सोडनाका. सगळे पंचायती कडेन जायना म्हणजे आमी ट्राय करता, बट फायनली लोक पीपल हू डिसायड आमी बरें आनी वायट कितें करूंक जाय तें. दुसरे प्रमाणे सिवरेज तेंच्यांनी चर्चे फुडल्यान कांय वर्सां पयलीं एक फावंटन घातलेलें उदकाचें, अर्देच चल्लें आनी मागीर तें बंद पडलें. अशें आयकूंक येयलें की कितें बील पेंडींग आहा म्हणून कितें लाख आनी ह्या कारणान लागून बंद पडला. सो आतां चालू जातलें ओ पेमेंट तुमी पंचायत तर्फे करतले ओ कशा तरेन केलें पळय? आतां एक्चुली हो फाटल्या टर्माचो इश्यू. आय थिंक विनोद पालेकर आसलो तेन्ना MLA तेन्नाचो इश्यू तो. म्हाका हांव वेल स्टडी ना भितून, पूण आतां ग्राम सभेक इश्यू जाल्लो तो, ते आमी रेजोल्युशन काडटले आनी WRD डिपार्टमेंट तांकां धाडटले आनी बिलां डिस्कस करतले मिटिंगेक. ऑलमोस्ट कितलें बील पेंडींग आहा तेजें? अबाव 1 lakh आय थिंक. अबाव 1 lakh. पण आतां आय डोंट नो शुअर. ओके. आतां 1 lakh कितले जाले गो ते? चड आहा ते 5 लाख दिसता. आतां ते रिस्टार्ट करतले ओ ते बंद काडटले फावंटन? एक्चुली आमच्या मनान रिस्टार्ट करतले, कित्याक आमच्या शिवोलची जी इगर्ज आहा आमची सायडमाची, ते रायट इन फ्रंट ऑफ देम. सो आमकां न्हू सगळे शिवोलकारांक स्टार्ट करपाचें आहा तें. पळया कशें कितें जातलें तें. त्याच प्रमाणे आमी पळयलें की सद्या रोड वायडनींग वर्क जे आसा शिवोलेन ऑलमोस्ट कंप्लीट जालें आसा पार्ट. आतां गाडयो आमी पळयलें की जास्त प्रमाणात रोड सायड पार्क जातात. तील आतां जंक्शन जे आसा पेट्रोल जंक्शन थंयसून तारी कडेन थोड्यांनी आरोप केलो की काही गॅरेजवाले आसात ते गाडयो पार्क करतात आनी हेका लागून कंजेशन जाता. सो हेका कशा तरेन पळयता तुमी आतां? एक्चुली आमी फूल फ्लेज हे करूंक शकना डिसिजन, कित्याक थोडोसो फुटपाथ जांग आनी थोडे कडेन इनकम्प्लीट आहा रोड. वन्स इट इज कंप्लीटेड फुटपाथ रोड तेन्ना आमी प्रॉपर फूल फ्लेज एक्शन घेतली. आनी जे तुमी गॅरेजी म्हणटा ते आमी हे मिटिंगेन घालून एक्शन घेतले, स्टार्ट करतले. पण हो इश्यू फाटल्या ग्राम सभेक येयलेलो तेन्ना कितें एक्शन घेतलेली? एक्शन नोटीस धाडलेली. आतां गव्हर्मेंट डिसिजनाक कसली टायम वयता, सो आमकां 1-2 नोटीसी ऑलरेडी आमी धाडलेली आहा. एक फायनल जातले आनी हे करतले आमी. ग्राम सभेक लोकांनी एक एडवायस दिली की जे भाशेन बाकीच्या वॉर्डांनी केल्ले आसा, म्हणजे कलंगूट बागा ह्या वाठारांत, की गाडयो पार्क करता पळय त्यो काडच्यो म्हणून थंयसून, ओके, टो करून व्हरच्यो म्हणून, विथ द कोऑर्डिनेशन विथ ट्रॅफिक सेल, पुलीस आनी पंचायत. सो अशें तुमी कितें करूं शकता शिवोले ह्या वाठारांत? आमची गाडयो रोड सायड पार्क जाता आनी त्रास जाता, कंजेशन जाता ह्या हाचेर. आमची मिटींग जाल्ली ट्रॅफिक सेलाक घेवन PI विथ MLA आनी डिस्कशन जाल्लें. तेन्ना PIन कितें सांगलें आमकां, रोड फूल कंप्लीट जावंक जाय. जो पर्यंत आमी कंप्लिशन दिना लोकांक, जावं फुटपाथ रोड, तो मेरेन आमी कांय इम्प्लिमेंट करूंक शकना. वन्स इम्प्लिमेंट जालें रोड, आमचे ट्रॅफिक सगळे डिवायडर कंप्लीट जाले, आमचे आसतले टोईंग गाडी सगळे. सगळ्या त्याच प्रमाणे IMDन अशी इन्स्ट्रक्ट केली आसा हवामान खात्यान की सध्या रेड अलर्ट, येलो अलर्ट आणि ऑरेंज अलर्ट दिल्ली आसा. आता अनसिजनल पावस कसो अचानक पडलो, ह्या हितून आमी पळयलां की जास्त जे आसा पळय ते प्री मॉन्सून वर्क सध्या तुमचे शिवोले वाठारांत कशे तरेन चालू आसा? थोडे वॉर्ड मेंबरान चालू केल्ले, थोडे उरला, कित्याक अनएक्सपेक्टेड रेन जाल्ली आहा. आनी मेन प्रॉब्लम काम करूंक आमी फाटी ना, फक्त लेबर ना. आनी जे तरेन लोक घाण सोडटा, आमचो लोक घाण सोडटा ड्रेनेजीन, ते पळोवन लेबरूय देवाना भितून. सो हांव लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता, ड्रेनेजीन घाण सोडूं नाका, साफ करपाक आमी आहात, तेय मनीस. सो सगळ्यांनी अंडरस्टँड जावंक जाय. रोडचे जाल्यार उडयनाकात न्हू, पूण जी ऑलरेडी उडयलेली आसा आनी हेतून त्रास सगळ्यांक भोगचो पडटा पब्लिकेक, लोकलांक. तेका कशे तरेन पळयता? पब्लिकेक न्हू, जो कोण उसयता तेका पयलो भोगचो पडटा. तेका लागून अजुनूय रिक्वेस्ट करता, तुमी घाण सोडूं नाका. हांवें चडशी बंद केल्ली आहा आनी आय एम एक्सपेक्टींग सगळी बंद जातली ह्या फुडें. डिसिल्टिंग ऑफ वर्क कशे तरेन चल्ला? नाला गटर सगळे शिवोले नित्य सुरू जाल्ले आहा. पावस हेवी फ्लो जाला तेका लागून उरला, पूण जातले. ते चोवपाक थोडे ड्रेनेजीस, ओल्ड ड्रेनेजीस जे आपले पयलींच्यो, ते अजून डिसिल्टिंग जावना आनी हेचो त्रास भरपूर जाता. फाटल्या दिसांनी एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो की किडे बिडे सगळे भितर पडलेले आसात म्हणून. ते एक हॉटेलाचेर सोडटाले, तेका हेल्थ ऑफिसर विथ पंचायत 2 इन्स्पेक्शन केली. 3rd इन्स्पेक्शनाक आतां आयज येयल्ले ते कोण, बाकीचे नांव घेना हेंची, तेंच्यांनी सेफ्टीक सगळे मारलेले आहा, जिरवणी सगळी मारलेली. सगळे गार्बेज इश्यू सध्या जास्त प्रमाणात दिसून येता. ज्या तरेन रितसर गार्बेज कलेक्शन जावंक जाय
ती गार्बेज कलेक्शन जायना. जे सेग्रिगेट जाता तीच कलेक्शन खंय तरी जाता आनी बाकी जे वयली जी आसा पळय ती उडयली वयता. पूण हेजें कलेक्शन कशा तरेन जातलें? गार्बेज कलेक्शन जाता. आमचो गार्बेज कलेक्टर आसा, तरी परत सांगता लोकांनी अंडरस्टँडिंग जाय. गार्बेज हाडून थेवंक जाय. ड्राय वेस्ट चड तुमी थेयता थेयान वेस्ट. पूण जे आयज काल हेंचे रेंटाक दितात, चडशे रेंटाक दितात ते काय पळोवन घेयना. काडटा आनी गार्बेज उडयता. तांकां खबरूय नासता. जो रेंट दिता तेजो ओनर बिल्डिंगेचो तेणीन एक्चुअली एक्सप्लेन करूंक जाय. सापडलो जाल्यार डायरेक्ट फायन दिता न्हू आमी. स्टार्ट केला तुमी फायन दिवपाक? फायन दिला, पोल्युशनूय दिला ऑलरेडी. कित्याक ऑलमोस्ट आतां पावस सुरू जाल्लो आसा आनी ती वेट जाल्ली आसा. हय. एकदां वेट जाली की काडपाकूय त्रास जाता. सो गार्बेज कलेक्टरूय काडपाक हेजेर पळय गार्बेज कोण येवन सकाळी फुडें उडयना थंयसर. जावं 3 जावं 8 उडयना. गार्बेज जे उडयता आफ्टर 11 स्पेशली आसता ते मनीस सुद्दां आहा ते. आफ्टर 11, 12 मागीर उडयता. त्या टायमार आमी नासता. आसत जाल्यार वेल एंड गूड. ओके. शेवटचो प्रश्न आमी पळयला की आतां चिकनाची जायती शॉपां आमच्या शिवोले वाठारांत आसा आनी चिकन जो वेस्ट आसा पळय तो सद्या खंय उडयलो वयता. कित्याक आमी काही भाग जे आसा स्पॉट पळयला की त्या जाग्याचेर पोरती सगळ्यो उडयलेल्यो आसा. शिवोले मान्यता हावजींग बोर्ड वचो वयता थंयसर थोडो कचरो उडयलेलो आसा. गार्बेज सगळी चिकनाची. सो तुमी कितें एक्सपेक्ट केलें चिकन शॉपां कडेन की ते आपलो चिकन वेस्ट खंय उडयतात कितें म्हणून? आमी नोटीस केला जेन्ना आमीच फिशींग वयता रातचे तेन्ना आमचे चिकन कार्य आहा ते चड मायग्रंट ते दर्यान उडयता चिकन. दर्यान उडोवप कितें सारकें? ना रॉंग. पूण आनी ऑप्शन ना न्ही तेंचे कडेन काय दिसता. गार्बेज कलेक्टर चिकन घेयना. पूण फाटीं एक CM सरा वांगडा मिटींग जाल्ली सगळी पंचायत ते प्रोवायड करतले काय आतां.